वेरना, साकड़ी, वालपई 3 हॉस्पिटल जैसा है। इधर अभी हमारा ओला बाइक सारा पेशेंट इधर आया है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट हर एक हॉस्पिटल में इक्वली ट्रीट हो जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे काम चालू है वेरना, इधर लोटली में, सॉरी इधर हमारा साकड़ी और वालपई, उधर काम कैसे चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। इनको पूछा तो ये बोल रहे हैं कि 31 को ये जाने वाला है, तो इनके जाने के बाद में क्या होगा किसी को पता नहीं। और आज न्यूजपेपर पे भी एक ॲड आया है, ओलाच्या प्रत्येक गॅरेजमध्ये मिळणार सुविधा। तर सगळ्या कळपाक जाय की ही सगळ्या गॅरेजीन कसली सुविधा आसा ती। नवीन गाडी काढल्या ओला कंपनीन, तर सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा प्लीज स्टडी करा, सारखे फायंड आउट करा, ना जाल्यार आमी कशे फोनान पडले त्रासान पडले तशें तुमी सगळेच पडटले। हांगा सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल आसा, पार्ट्स ना, हाडलेले पार्ट्स काबार जाल्या म्हूण गाडी रिपेर जायना, तांकां फाल्यां यो म्हणटा मागीर यो म्हणटा। सो ऑलरेडी कोण वॉकीन येता एक एक फावटी तेंची काम जाता, तेंचें नशीब बरें म्हणपाचें। कोण घरा कडेन रावल्या येवपाक मेळना, तेंची कामां जायना हांगा, म्हणटकीर सगळ्यांनी आपल्याला सगळें सोडून हांगा रावचें पडटलें, जाल्यारूच काम जातलें। आनी काम जातलें जाल्यार स्पेर्स आसपाक जाय, हांगा ते स्पेर्सूय बीन ना। तर प्लीज मागता सगळ्यां कडेन की हेजेर लक्ष घालचें, हो इशू बारीक ना। आनी अजून न्यू गाडी काडटा मार्केटान, सेल पॉयंट तेंच्यांनी तेंचो ओपन दवरल्या आनी लोकांक आनी चड फोनान घालपाची तयारी चालू आसा। आता तांची टीम आयिल्ली आसा, ती म्हणटा फुडले 3 दीस आतां हांगा काम करतले। नो डावट तांची टीम भायल्यान आयिल्ली आसा आनी ते फूल सपोर्ट करता, दे आर गिवींग देयर बेस्ट। पूण कितें आसता की भायर तुमी जर पळयल्यो ज्यो इतल्यो गाडयो आसा गोंयकारांच्यो की तांच्या कंट्रोलान ना ते रिपेर करपाच्यो, ते आपले भशेन सगळे करतात। पूण जो एमावंटाचो रिपेर वर्क आसा तो सारको लिमिटाच्या भायर जाल्लो आसा, सो ताजे खातीर ते फुडले 3 दिसाक तांकां व्हेरी डिफिकल्ट आसतलें। आणि सगळ्यांचे एक्सपेक्टेशन असतं की एकदा रिपेर स्टार्ट जाला म्हणटकीर आमचे सगळे आपले प्रिफरन्सीस घेवन हांगा रिपेर करता, पूण जे कोण येवना तांच्यो बायक तश्योच उरतल्यो। आतां जरी फुडले 3 दिसाचो जर शेड्यूल जर आमी चल्ले जाल्यार जवळ जवळ अजून 300-400 बायक आसा, तो ते एक्सपेक्टेशन ते मीट करूंक शकचे ना आनी तुमच्यो बायक आसा त्यो तश्योच उरतल्यो आनी फुडले मागीर अशेंच जातलें। आनी सेम इंसिडंट हो फाटले एक 7-8 म्हयने पयलीं जानेवारी फेब्रुवारीक जाल्लो, जेन्ना कित्याक लागून तरी सेल्स बंद जाल्लो आनीक सेल्स बंद जावन मागीर तांणी अशीच टीम धाडली हांगा आनी ती टीम येवन वास्को तशेंच मडगांव तांणी ती कितल्योश्यो बायक क्लियर केल्ल्यो। ते जे स्पेशलायज टीम आसता ती बेंगलोर और पुण्यासान तेंचे येता ऑल ओवर इंडिया। इट इज लायक ते आपले फूल एक ग्रुपूच घेवन येता जे हांगा थंय अशें वसत आसता। आतां ते मे बी गोवा विजीट चालू आसतली, अशेंच ऑल ओवर इंडिया खंय खंय चालू आसता। मे बी ही टीम मागीर हांगच्यान वतली आनी खंय तरी वतली आनी तेंचें फुडलें काम थंय चालू आसतलें। सो इट इज लायक अ स्कीम, म्हणजे दाखोवपाचें काम करता। हय, इट इज लायक अ स्कीम। आतां आमच्या खातीर एक विकाची आमचे खातीर स्कीम आसा, 1 विकाक तुमी तुमच्यो बायक क्लियर करून घेया आनी त्यो बायक घेवन घरा वचा, उरलेले ते उरले, मागीर तुमी परत एकदां कितें तरी बोवाळ करपाचो। आमचें एक्सपेक्टेशन अशें आशिल्लें की आमी स्पेशली लास्ट वीक थोडे लोक गेल्ले, थोडे युजर्स एकट्यान जावन कशें करून गेल्ले सीएमा कडेन की एक स्पेशल डिमांड की आनीक सेल्स करचो न्हू जो पर्यंत तांचे जर सर्विसींग सेंटर जर जाग्यार पडना, गोंयांत सर्विसींग सेंटर जर जाग्यार पडना जाल्यार सेल्स करून फायदो कितें। तेंचे कडेन स्पेर्स ना, तेंचे कडेन ज्यो नव्यो बायक लॉन्च केल्या Gen 3 ताजे प्रोसिजर्स ना, रिपेर प्रोसिजर ना म्हणटा ते, जाल्यार ते रिपेर करप कशें ते तांकां टॅक्निशियनाक खबर ना। सो अशी करून बारीक बारीक तेंची प्रॉब्लेमां, पूण आमचे कॉमन मॅना खातीर ही खूब मोठी प्रॉब्लेमां जाल्यात। आनीक जे मॅक्झिमम तुमी जर पर्सेंटेज पळयली जे ओला युजर्स आसा, जे कॉमन मॅन आसा जाणी आपल्या फायद्याक लागून ह्यो बायक घेतल्यो, ना की हे अशें करून म्हयन्याच्यो म्हयने हांगा बायक दवरून तेंच आमकां लॉस जालां। जी बायक आमी एक पेट्रोल बायक पयली जाल्यार 1.2 लाखाक मेळटा आनी हांची एवरेज जवळ जवळ 1.5 लाख आसता आनी ही एवरेज आमी एक्स्ट्रा पे करून कित्याक केल्ली, कित्याक आमकां फायदो जावचो। इन्स्टेड ऑफ दॅट आमी आतां फुडले 2-3 म्हयने आमच्यो बायक हांगाच आसता आनी ते आमकां नेगेटीव लॉस जाता, आमकां कोणा कडेन बायक रेंटाक घेवन हे दीस काडचे पडटा। हो रिक्वेस्ट आमी सीएमा कडेन करपाक केल्ले की सेल्स टोटली बंद जावचो अंटील एंड अनलेस तांचे जे सर्विसींग फॅसिलिटी आसा त्यो पयलीं प्रॉपर जावपाक जायो। गोंयांत जितली सर्विसींग सेंटर आसा, एक कॉमन जे सर्वीस बे आसता ताजें कांयच हांगा तुमकां दिसचें ना की हें एक सर्विसींग सेंटर अशें, टोटली गुदांव असो करून दवरलेलो आसा। आनी ओला जशें की म्हणपाचें न्ही की अशी एकदां जनावरां कशी एकदां
एक जण आयलो की सोडून दिता तशी करून ह्यो ओला बायक विकल्यो सोडल्यो आपल्याक आनी कोणाचें पडून गेलें ना ही परिस्थिती करून उडयल्या आनी एक कॉमन मॅनाक त्रासाक उडयला. गोवा असल्या ल्हान स्टेटान जर तितलो व्हडलो हो स्कॅम करोडांचो एट एन एवरेज 1.5 लाख जर एक बायक वता जाल्यार कांय न्हू म्हणल्यार 4,000 सेल जाल्ल्यो आसा गोंयांत. कांय न्हू म्हणजे 5-6 करोडाचे स्कॅम सद्या गोंयांत जाल्ले आसा. इंडियेची सगळ्यांत ल्हान स्टेट गोवा जर हे स्कॅम इतले जर त्रासाक पडले जाल्यार ऑल ओव्हर इंडिया हे स्कॅम कशें आसतलें हे नॅक्स्ट लेवल आसा. इतले सीएमान केन्ना मेळ्ळा तेन्ना सीएमान कितें सांगलें तुका? सीएमान सांगलें की आपूण हातूंत लक्ष दितलो आनी अर्जंट हाजेर एक्शन घेतली जातली म्हणून सांगलें. आतां ती एक्शन आमकां तरी कांय दिसना. जे हे टॅक्निशियन आयिल्ले ते तेन्ना सॅटर्डे हांगा ऑलरेडी गोवा आयिल्ले आनी तांणी स्टार्ट केल्ले. पूण आमचें जें एक्सपेक्टेशन सीएमा कडेन आशिल्लें जे सेल्स एक्चुली बंद करून हे रिकवरी जावपाक जाय. हो सेटअप करून दिवपाक जाय आनी मागीर तुमी सेल्स कंटिन्यू करा सो दॅट बाकीच्यो बायक्स येता त्यो टायमली क्लियर जावपाक जाय. खंयचीच बायक 1 म्हयन्या वयर उरपाक जायना हें आमचें इंटेंशन आशिल्लें. आमकां 1 लाख प्रॉफीट जातलो म्हणून आमी त्या स्वप्नान गाडी घेतलेली. आयज प्रॉफीट सोड -3 लॅक्साच्या लॉसान आमी चलता. हो 1.5 लाख 2 लाख ब्लॉक तो जालोच. प्लस नवीन गाडी घेवपाची आतां आमकां तेजी तयारी करपा पडटा. प्लस गाडी जेन्ना न्यू तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्ली ओला केअर म्हणून तेंचो एक ॲप आशिल्लो तितून तेंच्यांनी स्पेर्स घातले बेल्ट पॅड्स लोकांक एट्रॅक्ट करपाक कस्टमराक. आनी हळूच जसो चड सेल जालो ते ओला केअरांतल्यान तेंच्यांनी बेल्ट पॅड्स बीन एक आयटम ते काडपाक लागले जे परत परत वयतात. ते परत परत कस्टमराक पे करून आतां आपल्या बोल्सांतले घालून ते घालचे पडटा. आनी हे शुअर आसा 100% की आफ्टर वॉरंटी पिरियड प्रत्येक जण ओनर ओला बायक ओनर आसा तो गाडी हे स्क्रॅप करून ती घरा कडेन वयेक लायतलोच. कित्याक जेन्ना ती गाडी जर मोडटली जाल्यार तेजो जो रिपेर कॉस्ट येतलो BMS म्हणया किंवा बॅटरी सिस्टम त्या परस एकटो तो सर्वसामान्य मनीस चिंततलो की तेच्या परस तो पयसो बँकान घालया आनी कसली तरी सारकी गॅरंटेड गाडी घेवया जी अशी चलतली आनी आमकां त्रासान उडोवपाना. हो डिसिजन शुअर येतलोच आनी ह्यो गाडयो परत आसता दाळ जावपाचोच आसा. प्रत्येक स्टेटीन हो प्रॉब्लम आसा असो ना की फक्त गोंयान आसा. सगळ्याक सर्वे करची हो प्रॉब्लम प्रत्येक स्टेटीन आसा आनी हो मोठो इशू आसा मोठो इशू. म्हाजें नांव मयूर देसाय. जेन्ना हे EV एवोल्युशन जेन्ना स्टार्ट जाल्लें गोंयांत तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान आपले परीन एक मोठो एक स्टेप घेतलेलो की गोवा गव्हर्मेंट एक सबसिडी दितली आनी त्या सबसिडीचो आमी पुरेपूर फायदोय घेतलेलो. आनीक ते जे सबसिडी घेतले ताचे आमचें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की फुडें आमकां गव्हर्मेंटाचो असोच सपोर्ट मेळटलो. पण गव्हर्मेंट आपले वटेन आतां हालींच सुद्दां पयलां आसतलें की तुमी गव्हर्मेंटान आनीक EVक आनीक सपोर्ट करता. पूण त्याच बरोबर त्याच वटेन ताणें दुसरी सायडी पळोवपाक जाय की फुडें हे EV एवोल्युशनाक आमी जेन्ना इनवॉल्व जाता फुडें हे खरेंच सॅटिस्फायड कस्टमर आसात काय ना हाजेर तांणी लक्ष दिवपाक जाय. जेणे करून आमी एकदां ह्या स्कॅमाक फसले आनी मागीर आमकां भायर सरपाक मेळना. हातूंत गव्हर्मेंटान मुजरत लक्ष दिवचें ही मागणी आसा सगळ्या ओला ओनर्सा कडल्यान आनी बेगीन आमकां ह्या स्कॅमांतल्यान भायर काडचें ही मागणी गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आसा. देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly matching vibe Activa 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 first love बोले तो Activa आओ करें ट्राई एक नया पाथ Click your first, make your mark